प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन. सभापती महाशय, समम गच्छम धवम समम वा द्वंद्वम समम वो मानसी जानताम या वैचारिक धोरणातल्यान म्हणजेच सगळ्यांक वांगडा घेऊन सगळ्यांकडेन संवाद करून आणि एकत्रित प्रयत्नांतल्यान राज्याचो आणि देशाचो विकास करपाक आमी पावलां मारता. सभापती महोदय, आमी स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 ही कार्यावळ 2 ऑक्टोबर 2020 या दिसा सुरवात केली. हेल्थ सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, शेल्टर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, water connection for all, toilet for all, aids to all Divyang, aids to all senior citizen, and revival of the agriculture were the priority of this agenda. भोवमानेस प्रधानमंत्र्यान ह्या कार्यावळीची तोखणाय केल्या आणि आमचो हाचो प्रभाव म्हणून गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर आणि आसाम हे हेर राज्यांतले ह्या कार्यावळीक त्या संबंधी राज्यांनी सुरू करपाकूय फुडें सरल्यात. फुडल्या टप्प्यात गोयच्या सामाजीक आणि आर्थिक नदरेन बळकट करपाक कौशल्य विकास, उद्योजकता, महिला सबलीकरण, स्टार्टअप आणि पर्यटनात नव्यो संधी दिवपा खातीर लक्ष केंद्रीत केलां. तशेंच स्वयंपूर्ण मिशन 2.0 फुडें व्हरूंक ह्या कार्यावळीची अंमलबजावणी करपा खातीर 7.5 कोटी इतली आर्थीक तरतूद वाडयल्या. सभापती महोदय, स्वयंपूर्ण गोंय प्रयत्नाक सकारात्मक रूप दिवपाक लागून मनीसबळाची कुशळताय वाडोवपाक आणि परिणाम स्वरूपी रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसी तयार करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोवा बोर्ड स्थापन करून जाका लागून 2.5 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, जल्म आणि मृत्यू रिकॉर्डा खातीर आमी rbd.goa.in हे वेब पोर्टल सुरू केलां, जातूंत नागरिकाक ऑनलायन पद्दतीत घरा बसून डिजिटली सायन जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रां मेळपाक शकता. सभापती महोदय, ह्या वर्सा आमी गोवा SDG डॅशबोर्ड क्रियाशील करतले, जो SDG गोल्स निरीक्षण करतले आणि म्हजे सरकार सगळे SDG योग्य कालावधी भितर प्राप्त करपा खातीर एकूण प्रयत्न सोडचो ना हाची खात्री दिता. सभापती महोदय, गोयच्या तरणाट्यां खातीर तयार केल्ली चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम तरणाट्यांच्या नेतृत्व गुण विकसीत करता आणि ताका भौशीक प्रशासनात गुंतवणूक तरणाट्याच्या प्रतिभेक जागे करपाचें काम करता. ही येवजण खातीर हांवें 1 कोटी रुपया मेरेन तरतूद वाडयल्या. सभापती महोदय, एक इंटर डिपार्टमेंटल स्टॅटिस्टिकल डाटा हब अँड डाटा एनालिटिक्स सेंटर सेल तयार करपा खातीर नियोजन, सांख्यिक आणि मोलवाणी संचालय बजेटान हांवें 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. डाटा एनालिटिक्स सेल खातीर RFP काडल्या आणि हाची अंमलबजावणी एप्रिल 2023 मेरेन सुरवात जातली. सभापती महोदय, विविध केंद्र पुरस्कृत येवजण्यो आणि केंद्रीय येवजण्याच्या अंतर्गत आयज मेरेन राज्याक केंद्रा कडल्यान 1931 कोटी रुपयाची केंद्रीय निधी प्राप्त जाला. केंद्राच्या निधीचो पुरवठो वाडोवपा खातीर म्हज्या सरकारान कन्सल्टंट नेमून नव्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल स्कीम सोदपाची आणि सध्या चालू आशिल्ल्या भारत सरकारच्या केंद्रीय येवजण्या गती वाडोवपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्या. आयज मेरेन सरकारान विविध खात्यां कडल्यान संबंधित 50 नवे प्रकल्प येवजण्यो सोदून काडल्यात. The grant in aid expected from the central government for the various purpose in the financial year 23-24 is estimated to rupees 1,610 crores. I hope that our double engine government will centrally increase the quantum of funds to our state.